गोंयान नवी पॉलिटिकल पार्टी येता अश्यो चर्चा चालू आशिल्ल्यो. तितूंतल्यान एक काँग्रेस लिडरान असो एक डायलॉग मारलो, गोवा फॉरवर्ड पार्टी काँग्रेसी बरोबर अलायन्सान आसतली, मात खंयची काँग्रेस ते तुमी सोदून काडा म्हणून. ते उपरांत आनी एक स्टेटमेंट येयलो GPCC प्रेसिडेंटा कडल्यान की BJPन 100 कोटी दवरल्या एक साश्टीन पार्टी तयार करपा खातीर, सेक्युलर पार्टी तयार करपा खातीर आनी त्यो वोट ब्रेक करपा खातीर. तेजेर मागीर BJPनूय रिस्पॉन्स दिलो. ह्यो सगल्यो गजाली चलता आसतना खरेंच एका नव्या पार्टीची पब्लीक नोटीस येयल्या आनी तितूनूय काँग्रेस आहा. कारण जी पब्लीक नोटीस म्हणटा ही पार्टी रजिस्टर जावपा सोदता म्हणटो ती एक पब्लीक नोटीस इलेक्शन कमिशनाक काडची पडटा सजेशन ऑब्जेक्शना खातीर. कोणाकूय हे पार्टीचें ऑब्जेक्शन आहा, ह्या नांवाचें ऑब्जेक्शन आहाले. सो ती पार्टी नवी येयल्या, तिचें नांव आहा गोवा काँग्रेस पार्टी. ही रजिस्टर जावपा सोदता एक पॉलिटिकल पार्टी म्हणून. आनी तिचे एड्रेस जो पार्टीचो दाखयलो तो वेळसांव कासावली मुरगांव तालुक्यान आसा. तेजे उपरांत जे प्रेसिडेंट सद्या तेंच्यांनी जे प्रेसिडेंट आनी मेन कमिटी दाखोवची पडटा तेजे प्रेसिडेंट पार्टीच्या फ्रांसिस्को आंतोनियो गुवेया. सो इतले दीस जी चर्चा चालू आशिल्ली नवी पार्टी येता काय कितें, कोण तरी नवी पार्टी काडपाचो काय कितें, काँग्रेसींतलो जो दुसरो ग्रूप जो गिरीशाच्या अपॉइंटमेंटाक विरोध करतलो तो कुशीक सरून अशी कितें मूव करतलो काय कितें. आतां फक्त पार्टीचे डिटेल्स येयले, हेजे फाटल्यान कोण आहा, काँग्रेस फुट्टली आनी हितून बी जॉयन जातली, ह्यो सगल्यो गजाली फुडें कळपाच्यो. बट सद्या ही गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून एक पार्टी रजिस्टर जावपाक गेल्या. इलेक्शन कमिशना मुखार तेंच्यांनी आपलो अर्ज घातला ही पार्टी रजिस्टर करून दिवची म्हणून. ताका 30 days दवरल्या सजेशन ऑब्जेक्शना खातीर. पार्टी एकदां फॉर्म जाली तेजे उपरांत हे पार्टी फाटल्यान कोण आहा, तितून कोण कोण जॉयन जाता आनी ते कोण कोण तेंच्या एलायन्सान रावता वा ही कोणाक पार्टी कोणाच्या एलायन्सान रावता तेजेर फुडलें पॉलिटिकल कितें प्लॅनिंग चल्लां त्यो गजाली स्पश्ट जातल्यो. दुसरे वटेन स्वाभिमानी कुंकळकर बॅनरा खाला कांय जाणांनी कुंकळी मतदारसंघा खातीर एल्विस गोमसाची उमेदवार म्हणून घोशणा केल्या. काँग्रेस वा हेर पक्षान तिकेट दिली ना जाल्यार अपक्ष म्हणून वेंचणूक लडोवपाची तयारी. My thing is that we have decided this time that anyone who contests in Kunkoli on any ticket should be from Kunkoli. So then the question is that who is going to contest? Dr. Johnson, Elvis, or then they have to decide. My support is those for the people from Kunkoli only. I know he is the opposition leader, the present MLA. As the opposition leader, he can contest in any constituency in South Goa. If they can change the president of Congress about 15 days back, this thing can also happen. 30,000 सुमार मतदारसंघातले लोक असतात आणि आमच्याकडे एक लीडर ना जो लीडर आमचे आयज राज्य चलोवपाक शकता आमचे कुंकळचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले इल्लो जाता. आज दुसरे वटेन बीन आमी उलयतात, जरी तर इतली उमेद आसा जाल्यार बेब्यान वार्क सुकून कुंकळ्या उडी मारपाक गरज आसा. तुका तो उमेद आसा राज चलोवपाची, तुगे बेनावलीन कॉन्स्टिट्युएन्सी चलय. कित्याक आमी तेन्ना आयकल्लें माशेना घर कुंकळ म्हण खंय एकटा आयलो, आज पूत आयला आनी आतां दुसरे पुताच्या माशेना घर कितें म्हाका खबर ना.